सानी स्टेशनरी मुखार आसा आनी हांगा हो चेंबर ओवरफ्लो जावन सगळे गटरांतल्यान फ्लो जावन सामकें सकयल येता आनीक 8 दीस सुमार जाले 8-9 दीस जाले लोकांनी घरांत सुद्दां वचपाक लागले सो आमी हे जे क्लिनींग करपाक लागले आहा ते पूण हेका परमनंट सोल्युशन जाय कित्याक हेच भाशेन लास्ट इयरूय जाल्लें लास्ट इयरूय हेच भाशेन ओवरफ्लो जावन लोकांक घरान वयताले सिवेज आहा ती एक्चुअल सिवेज सामकी दिश्टी पडटा पूण हें कसलें सुमार काम केलां आमी टायम जेन्ना सिवरेजाचें काम चलतालें त्या टायमार साकून आमी व्हिडिओ काडून दाखयताले की काम आहा तें सारकें जायना म्हण पुअर क्वॉलिटी काम चलतालें म्हण आनी तेन्ना कोण हें घेवना एक्शन घेवना त्या कारणाक लागून हे सगळे कडेन आमकां दिश्टी पडटा हे भाशेन ओवरफ्लो जाता पूण हें सांगपा म्हळ्यार एपिडेमीक स्प्रेड करपा सारकें दुयेंस स्प्रेड करपा सारकें हें चलता हें जें आसा तें स्टेशन रोडार शगून हॉटेलाक वचून सामकें आख्खे गटरा वयल्यानसून हें जाता ओवरफ्लो जावन रस्त्या वयल्यान फ्लो जाता सो हें कसलें काम आहा तें हे भाशेन एक्सपोर्ट जाता दुसरें म्हणल्यार एक मेशीन घेतिल्लें सिवरेज थ्रू म्युन्सिपालिटी म्हळ्यार म्युन्सिपालिटीक स्पॉन्सर करपाक लायलें थ्रू ONGC फावंडेशन आनी तें मेशीन सांगपा म्हळ्यार मडगांव चलनाशिल्लें पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट म्युन्सिपालिटी घेता अशें म्हण दाखोवन तें मेशीन घेतिल्लें रोबोट म्हळ्यार तें मेशीन भितर काडून एक रोबोटांतल्यान तें कचरो आहा तें मारपाक पूण आमचें जें चेंबर आहा तें मडगांव जें चेंबर घातला तें रिंग टायप घातला कॉन्क्रिटा रिंग करून चेंबर घातला आनी ताजो जो एक्चुअल मॅन होल आहा तो सेंटरान आहा तो सायडीन आहा म्हणटकीर तें मेशीन मडगांव यूज जावपाक शकनाशिल्लें पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट कोण तरी एका प्रमोट करपा खातीर कोणा तरी गिरायक दिवपा खातीर तें मेशीन घातलां आनी आतां तें मेशीन बेकार पडलो आहा तेजो व्हडलोसो यूज जायत ना मॅन्युअली करपा पडटा फायनली लेबरान जाय सो हे भाशेन हें कशें जातलें मडगांव हे लोकांक आनी दुयेंत करपाचें खबरो सो आमी डिमांड करता की हे सारकें आहा तें करचें आनी परमनंट सोल्युशन काडचो हे फक्त टेम्पररी इलाको कसो काडून जालें आनी मागीर परतून रिपीट जावपा सारकें करनाका इतली आमची मागणी दीस जाल्यार गेले सोमारा जाला रातचें सगळो लोड आमचे चारी म्युन्सिपालिटी सुप्रिटेंडंट आशिल्लो पळय तेज्या घरान गेले सगळे घरान उदक फाटल्यान सारकें तेणे फाटल्यान आसा आनी सगळें तें चॉकअप केलं सगळें सामान घालून ते कशेंच हें करिना आलो ते काडचो ना म्हण लावले ते तुमकां ह्याच वर्सा जालो काय जातालो हे पोरू जाला मातशें पूण घरान येयलें ना उदक ती घाण आतां ह्या वर्स सामकीच घरान घाण गेली सारकी फाटल्या वटेन सामकी चेडो आनी हांव कितें करतली दोगांक म्हणून म्हाका हे आतां 8 दिसांनी बी आयज येयला तें काम करपाक इतली सगळी घाणेन आमी मरपाची ते इतको वासान सामकी जांगला जेवण कांयच जेवपाक चलनालें आमकां आणि सध्या हे सोडला पळय उदक सोडला पळय ते गटाराचें डायरेक्ट आपल्याच्या जाग्या हेज्या वयल्यान पळयतल्यान डायरेक्ट आमच्या दारांत नावता इतलें आमकां सुद्दां रावपाक सुशेग ना इतली घाण जातली जेवपाक ना कांय भात येवप ना इतली घाण डायरेक्ट पळय तुमी पळयत जाता डायरेक्ट घालच्यातल्यान खंय आमच्या दारां सोडून उडयलें आसा तेजें मातशें तेंचें लक्ष घालचें आनी बेगीन करून दिवचें जाता म्हाका कितली आतां सामकी 8 दीस जाली जेवपाक खावपाक कांयच इतको वास घाण सगळो वास मारता सारको तुका खबर आहा चारी बसो आशिल्लो तो